आयज आमचे हांगा हॉट मिक्सिंगाचें काम घेतलें आसा जे वाडो नाशतलो आनी हें काम आमी आयज घेतलेलें हांगा जावन आसा 700 मिटर तें आमी ऑलरेडी रुंदीकरण केल्लें आसा आमी फुटपाथ एंड वायंडींग ऑफ रोड केल्लें आसा आनी टोटल इन लेंथ इज ऑलमोस्ट 700 मिटर्स 700 मिटर आमी काम घेतलें आसा आनी ताजो एस्टिमेट जावन आसा 65 लॅक्स तशेंच फुडें हें इनॉग्रेशन जाल्या उपरांत आमी नॅशनल पार्क चिल्ड्रन्स पार्क आमी फुडें येतले आनी ताजे उपरांत आमचे प्रायमरी हेल्थ सेंटर गांवांत थंय बी आतां आमी ऑलरेडी आमी दोतोराक घेवन आमचे मनीश गांवकर हेल्थ ऑफिसर अलॉंग वीथ JIDC ते कितें बाकीचें काम पेंडींग उरलां तें आमी ते फुडें आमी आयज हाजे उपरांत आमी ती ताजें आमी डिस्कशन आनी फायनलायज करता कितें काम उरलें तें आमी फायनलायज करतले खबर आसा आमचे मुखेलमंत्री मनोहर भाई पर्रीकारान सांगलेलें आनी आमचे सगळे लोकांक सांगलें की तूं निवडून ताका हाडात आनी तुमकां मंत्री कोण मेळटलें म्हणून पूण जालें कितें सगळ्यांक खबर आसा ताका खूब अपेक्षा आसली आमकां मिनिस्टर करपाची आनी हांव तरी म्हणटा ताच्या गोडेक मनान आसूंक शकता फुडें पूण सगळ्यांक खबर आसा आमच्या गोंयांत कितें जालें आमचें मॅन्डेट आमकां ती मेळ्ळी तशें आमी वी रिस्पेक्ट द मॅन्डेट ऑफ द पीपल आमकां फक्त 13 सीट मेळ्ळे आनी 13 सीट मेळोन आमी सरकार आमी फॉर्म केलो वीच इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर्मेशन ऑफ गव्हर्मेंट इट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन रादर सिटींग द ऑपोजिशन कित्याक वयर आमचो प्रधानमंत्री प्रायम मिनिस्टर मोदीजी आसा आनी खूब कामां ही इज इन द पायपलायन आनी जरी तर काँग्रेस तर सत्तेर आयले सगळें एकदम सोडान जावपाचें आनी my person would have taken go for last 10-15 years back. So formation of the government is very important. त्या खातीर it is important that we today the BJP MLAs have to sacrifice.